आयज आमी तुमकां गोंयांतली सगळ्यात मागास शाळा अर्थात शाळेत सुरू असलेली बालवाडी दाखयतात. लोलये पोळेच्या आगस वाठारांतली मागास बालवाडी. उदक ना, कित्याक तर टाकीच ना. लज सोडून भुरग्यांनी उक्ताडार संडास करप, कित्याक तर तो उक्त्यारच आसा. अधोगती म्हटल्यार इलेक्शना वेळार बूथ जाय म्हणून तिचें रिपेरिंग जाता. पळयात देविदास गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. शिक्षणाच्या बाबतीत सरकार पळयलो जाल्यार व्हडले व्हडले फटाशो मारता आणि त्याच बरोबर व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा करता. पूण प्रत्यक्षान जर गांवांनी पळयलें जाल्यार खरेंच शिक्षण सिस्टम म्हणटा ती आसा काय कितें, जे गांवचे भुरगे आसात ते खरेंच भुरगे शिकून मुखार पावतले काय कितें, अशा तरेचो मोठो प्रश्न पडटा. लोलये पोळे हांगासरल्या आगस हांगासर आशिल्ल्या एका बालवाडीची ही अवतिकाय पळयात. ज्या बालवाडीक उदकाचो टँक ना, नळ ना, कांयच ना. नळे फुटल्या पावसाक तर सामकी विठामणाची अवस्था. अशा अवस्थेन हांगासर दीस काडप कशें, किंवा हांगासर जी बालवाडीची टीचर आसा किंवा हेल्पर आसा तांच्यांनी जगप कशें. सरकाराच्या असल्या अवतिकान पळयलें जाल्यार शिक्षणाची भुरग्यांची जी प्रायमरी सिस्टम जिका आमी शिक्षणाची बुन्याद म्हणटा ती कशा पद्दतीन घट्ट जातली. एका सायडीन सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा आणि दुसऱ्या वाटेन शिक्षणाची असली अवतिकाय करून सोडटा. व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक तशें पळोवपाक जाल्यार बरे शिकिल्ले आनी टॅलंटेड लोक जाय. हांगासर आमच्या गांवांनी जर परिस्थिती पळयली जाल्यार भुरगे शिकचेच ना आणि मागीर ह्या व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांनी खंयचे लोक पावतले हाजोय आमी वेगळ्या तरेन विचार करचो पडटलो. पयर आमगे वॉर्ड डेव्हलपमेंटान मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें सरपंचाक आनी सेक्रेटरी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें की बालवाडी परिस्थिती मातशी बिकट आसा. बिकट म्हळ्यार कितें, उदक ना, उदका कनेक्शन ना, मेन उदका कनेक्शन ना, सेकेंड टॉयलेट ना, आनीक भितर सारकी पावसां गळटा. आनी जेन्ना इलेक्शन उरता तेन्ना सगळे टॉयलेटी बंदोबस्त करता, उदका टाके बंदोबस्त करता, सगळें करता ते. जशें इलेक्शन सोंपलें ऑन द स्पॉट काडटात आनी बाकी भुरग्यांक सगळे त्रास जातात. आनी BJP गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर नल म्हणटा, पूण हांगा पळय नल ना. 100% CM पसून सांगता 100% उदक म्हणटा, पूण तुमी हांगच्यान प्रत्यक्ष पळोवपाक शकतात हांगा उदका कनेक्शन ना. ते कितें CM येता सांगता वता, पूण हांगची परिस्थिती तुमी आतां पळयात. पळय टाकी थंय हे आसा, टाकी वयर टाकी ना, उदका कनेक्शन हे आसा, ताका उदका कनेक्शन ना, कांयच ना पळय. आनी ल्हान भुरग्यां समज अशें करून ल्हान भुरग्यां आमी कितें म्हणटात, ल्हान भुरग्यां आतां देख दिवपा जाय म्हणटात. ल्हान भुरग्यां समज भायर टॉयलेटी वचपाक लागली मुखार आनीक फ्युचराक कितें जातलें. ल्हान भुरग्यां सोड आनी जे टिचर येता हांगा त्यो लेडीज येतात तांकां मेन म्हळ्यार ती 9 येवन 12:30 वतात. तांणी म्हण खंय वचपाचें दिसता न्ही, दिवपाक जाय. हे फर्स्ट इयर रेफरन्स तांगेलो हे दिवपाक. आतां ती बालवाडी जाल्यार कितली वर्सां जाली. समज जायना, हांवें पयर आमगे वॉर्ड डेव्हलप मिटिंगे सांगिल्लें, सरपंचा सांगिल्लें, सेक्रेटरी सांगिल्लें. मागीर तरी पूण सरपंचान इनिशिएटीव घेवन दुसरे दीस आयली, सगळी इन्स्पेक्शन करून गेल्या. आतां तेणी म्हणल्या मुखार कितें स्टेप घेता म्हण कंप्लेन करता. आतां पळोवया मुखार कितें जाता तें. आतां हे आमी पळयत रावपाचें, केन्ना जाता म्हण म्हाका गॅरंटी दिसना हें जायचें. आता बारकायेन पळोवया गोंयच्या शिक्षणाचो फुडार आनी सरकारी पावंड्यार चल्लेली सर्व शिक्षा अभियानाची तयारी. उदका मिटराची तयारी केल्या. मिटर गुल्ल. उदका टाकी खातीर टॉवर उबो, पूण वयली टाकीच गायब. भुरग्यांक आनी शिक्षिकांक संडासाची बेस बरी वेवस्था केल्या, पूण तांणी ओपन एरात बसप. देश आनी शिक्षण स्वतंत्र केल्ले फुडारी वण्टी वयल्या फोटवांतल्यान ही सगळी अवतिकाय पळयतात, पूण तांकां तरी कोण विचारता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खनगांवकार आनी निखिल जल्मी.